नोटीस ऑलरेडी ते पेस्ट केल्ली आसा. माहिती उदय नाकार कोण स्क्वेअर वन. Listen. It has already gone to square one. जशी तुमची पहिली 80 रुपये काउंट करताले तशी तुमची आता सुद्धा 80 रुपये ते काउंट केल्लो आसा. I got a receipt also. That is for how long, sir? So first of all, you went to that memorandum. As of now, is there any problem? As of now, is there any There is problem. That's why we are coming here, sir. Sir, this is not answer. How you are saying? Sir, memorandum वाचला है. Memorandum सर वाचला है. Sir, memorandum demand बोला है. वो तुमची याची रिसीट. Sir, forget about the receipt. Sir, we are not asking for receipt. Memorandum वाचला है. मेमोरंडम गेल्या Sir, तुम्ही you went. मेमोरंडम memorandumची डिमांड आम्ही ऑलरेडी गव्हर्नमेंटान धाडली. आम्ही सांग आपण तुझ्याकडे कितले मेरेन झाला तितले सांग फुडले माहिती ऑलरेडी ते गव्हर्नमेंटान धाडला. सो ते मेसेज आम्ही ताका Okay, so don't show this message. You are SDM, so to a message like that. You have to go to that memorandum. Why you didn't get when? सर कांय इन्फॉर्मेशन सर तुमचे जे मॅटर आसा ताचे डिसिजन घेवपाक आय एम नॉट सपोज. सर पार्किंगेचेर तुका सांगता की ताणें ऑर्डर फाटल्या दिसांनी इम्प्लिमेंट केली. जेन्ना बोवाळ केलो तांच्यांनी पेडणेकारांनी ती इमिजिएटली फाटी घेतली. फाटी कितल्या दिसांक घेतली? 15 दिसांक घेतली. 15 ते 20 दीस. आयज परतून बोवाळ जायना. फुडें ताणें आयज आमकां कितें जाय परमनंट. आतां पार्किंगेची एकाच टॉपिकाचेर उलय. आमी परतून 5 दिसांनी हांगा येवं शकना. हेजेर आमकां परमनंट थंय CMRचे हेडजेर मारून जाय तो एक क्लीन बोर्ड मारलेलो आसा. इट हॅज बीन रिवर्टेड देट. फॉर हाव लॉंग इट इज नॉट मेन्शन देट. एज ऑफ ना आमकां ते एक अश्युरन्स आनी परमनंटली म्हण कितें तरी दिवंक न्हू सर. 5 दिसांक परमनंट ते GMR दितले न्ही तेच न्हू सर. Sir, एक काम करता. Sir, एक काम करता. आम्ही GMR कडे वचो. राव आवाज पडी करूंक लायलो आवाज पडी करूंक लायलो परत आम्ही बेकार राहतो आवाज बरं आता माझी कंप्लीट होली सर. आम्ही अक्षरशः GMR कंपनी ज्यापासून येयला पळय 2 वर्सां जाली. आमचे कितें फुलफिल केले मागणी ते सांगपाचे गव्हर्नमेंटान आणि GMR. आवाज सर जातालोच सर. तुम्ही म्हणता आवाज कितें म्हणटा न्हू. आवाज एक्चुअली पयलीं जाल्लो आसलो. आम्ही अक्षरशः भिकेक पावले सर. आमचे भुरगे भीक मागता थंय. इन्स्टॉलमेंट भरपाक आसता म्हयन्याचो. आणि भायल्या गावांनी जाता पळय तशें आमी करूंक ना सर. अजून ते आम्ही एकदा कोणाक बरी परिस्थिती आयली न्हू तर तुम्ही आवाज कित्याक म्हणटा ते विचारपाक पावचे नासले सर. कित्याक आमकां जाल्यार एकदा एक घालून मारूंक नया जाल्यार भुरग्यांक न्याय दिया सर. तुम्ही जस्टीस करता न्हू. सगळ्यांच्या वांगडा जस्टीस करा. GMRाक थंय तेंच्यांनी 600 करोड काय 500 करोड वेव केले सर. 6 महिने आमकां कित्याक 200 करोड वेव केले. आमकां कित्याक गरिबांचेर सतायता. टोल लायता पार्किंग हायक करता थंय काउंटर ना कित्याक सर. तुम्ही सांगा सर. तुम्ही हांगा सगळे पैसे सर उलयता सर जायना सर गिव अस इन रायटिंग. अरे मेन आमचे बरोवन दी सर. मेन आमचे प्रोटेस्टाक कितें आशिल्लो कारण 80 रुपयाचे 200 रुपया केले. आता ताणें सांगल्याप्रमाणे ते 80 रुपया 200 करतात 200चे 80 करतात. हे वेदर दिस इज परमनंट सॉल्युशन. फर्स्ट क्वेश्चन तुमचो आशिल्लो. ओके दीस काल जो पर्यंत
तुमकां कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय हे परत 200 जावपा ना. मानून घे. गोवा माणसाचे किती आला दुसरं प्रश्न सर गोवा माणसाचे किती देऊ काय 4 दिसाक लागून येता 4 दिसाक समजा परत यांच्यानी बोवाळ केलं की परत म्हणजे चुकीचो स्वरूप दाखवून कशे मरतले हे चिंता का कितें कशे हे टॅक्सीवाले मरतले म्हणून चिंता काय यांचो धाव पळयता हे कितले उत्साह आहा ते धाव पळयता जाल्यार मात्र वाईट जातले काय तेका आज गव्हर्नमेंट एक्सक्यूज मी सर 6 महिने काय झाले आज कितले तरी महिने झाले तो फुकट पोळी भाजून खाता तो आता जीआरबी कोण गव्हर्नमेंटाचो क्लोज जावो जा ओडीता या लोकांनी किती पुण्य केला जागो कोणाचो भात कोणाचे उदक कोणाचे सगळे पळय किती आसा ते गोवा गोंयच्या लोकांचे पेडणेकारांचे आसा गोंयच्या लोकांच्या ह्या लोकांक काय दिनासतना भलतेच मनीस येवन हांगा सरकाराक कशे परवडले तेका 6 महिने करोडांनी माफ करपाक कित्याक आजचो बटवो तयार केला सरकाराक कशे परवडले का म्हणटा आनी ह्या लोकांक एक 80 रुपया दिवपाक तुमकां दाखना कितें तुमच्या भाटांतले खाता तुमच्या भाटांतले खाता ना म्हाका कळना तुमच्या सरकाराचे कितें हे का म्हणून धोरण आनी आतां कितें पळोवन गेलो खंय दिल्ली गेलो कितें सांगपा की पळय हे आसा पळय ते न्ही सरकाराचे खरें म्हणून जाल्यार तेंचीच कंपनी ती महावीन मोदीनो चोर आहा पळय तेची कंपनी तूं तोंडार हात दवर हांव दवरना सर आम्ही इश्यूचे डायव्हर्ट पयलो इश्यू कितें तो महत्वाचो प्रश्न आमचो जेन्ना हो माविन गोदिनो ही सगळी नाटकां पळय करता तेका कोणूच विचारपाक ना म्हणजे तेका कितें दिसता अशे बडी मारीत राव मिटर आयला तो हड्ड्यार मारला आनी कितें जालें तो हड्ड्यार मारला रिन्यूअल करपाक तो हड्ड्यार मारला आनी जे ते दवरून तुमी कांयच करिना सर सांग आज पळय येयल्या अस्तित्वाचो प्रश्न आहे पण आता राव साहेब कितें म्हणटा की आपण जो कितें आसा तुमचे मेमोरंडम आहा तो कलेक्टराक धाडला म्हणटा आपण ऑथॉरिटी न्हू साहेब मातशें तूं सांग ऑथॉरिटी कोण तो आमकां ऑथॉरिटी हांगासर येयल्लो तो तेका हाडया दोतर सर एकूच विचारता फर्स्ट पॉइंट हाऊ वी कॅन बिलीव ऑन दिस नोटीस इट्स अनऑफिशियल वी वॉन्ट ऑन लेटर इट आम्ही लेटर जे दिल्ले पळय आमकां एक मिटींग चीफ मिनिस्टरान आमच्या तालुक्यान घेवन आमकां ह्या विशयाचेर वन्स फॉर एव्हर सोल्युशन जाय ही आमची मागणी आसलेली. चीफ मिनिस्टरान आमच्या स्थानिक आमदारांकाय घेवपाचे आमचे सगळे पंचायती झेडपी म्युनिसिपालिटी सगळ्यांक घेवन बसपाचो तुम्ही येवपाचे थंय डेप्टी कलेक्टराय येवपाचो आनी वन्स फॉर एव्हर आमकां सोल्युशन जाय आसलेलें. मुख्यमंत्री हांगा येवपाक जाय मुख्यमंत्र्याचेर आमचो विश्वास आसा तेणी आमकां फुड्यान येवन सांगचें कितें तें पण तुम्ही आता कितें सांगले की आपण ऑथॉरिटी न्हू तुमचे लेटर आपण कलेक्टराक धाडले कितें मुख्यमंत्री आता मुख्यमंत्री दिल्ली जर गेला चीफ सेक्रेटरी हाड हांगासर चीफ सेक्रेटरी हाड न्हू तो तेका रिप्रेझेंट करता न्ही पळय जीएमआराक न्हू जीएमआराक कंप्लीट एअरपोर्ट विकूंक ना जीएमआराक सगळो जीएमआराक सर्टन पर्सेंटेज दिल्या तो तेचेर आमकां पयशे फारीक करतलो जे सरकारान तेका 6 म्हयने आनीक माफ केल्ले आहा टॅक्सीकारांक माफ केल्लेले ना ते आमकां मुख्यमंत्र्याक विचारपाक जाय मे म्हयन्याचे पयशे तूं डिसेंबरा मेरेन तांकां माफ कित्याक केले आनी आमकां टॅक्सीकारांक हे कित्याक हे तूं आमचेर अन्याय हो कित्याक करता ब्लू कॅब टॅक्सीकारा कडल्यान तूं 70 लाख रुपया वर्साक घेता जीएमआर हो खंयचो कायदो 70 लाख आमकां ताका विचारपाक जाय जो कोण सीईओ बसयला पळय थंय नाजाल्यार जीएमआराक पयलीं सांग तो सीईओ चेंज कर म्हणून तो सेशन कोण ते 70 लाख खंयचे घेता तो आनी कित्याक घेता पेडणेकारा कडल्यान होय आमचो विशय आसा
हे हाय आसा 80 रुपयान तुम्ही ओव्हरनाईट 200 करता, फाल्यां तुम्ही परत 80 आतां केले फाल्यां 500 करतले. $200 घेता, ड्रॉपाकू 100 रुपया घेता, कितें चलता? दादागिरी चल्ला सर जीएमआराची. सो आम्ही ड्रॉपाक येवपाचे, आम्ही पिकअपाक येवपाचे ना. सर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू गो थ्रू दॅट मेमोरंडम. तो वाचूंक जाय आसलो प्रॉपर सर. व्हेरी फर्स्ट पॉइंट तू सर वाचूंक जाय. लँड लुजर पेडणेचे फर्स्ट पॉइंट जस्ट गो त्या संघटनेत जवळजवळ 300 भुरग्यांकडे टॅक्सीज असतात आणि त्यांना आयज थंयसर टॅक्सी काउंटर ना. यांचे लेबल लायले आणि सगळे लँड लुजर आहात ते बी. आणि सगळे लँड लुजर ठोकतात. कितें करपाचें तेंच्यांनी वचपाचें काय जीव दिवपाचो तो. फाल्यां कशें आसा ती प्रायव्हेट प्रॉपर्टी म्हणटलो ह्या भुरग्यांक थंयसरलो भायर काडटलो. आमकां ह्या भुरग्यांक थंयसर स्थान जाय, कित्याक ते गांवचे भुरगे तांकां टाउट्स म्हण लेबल करता, एवरीडे टाउट. आणि ताका लागून मुख्यमंत्र्यान आमकां फुड्यान कितें सांगपाक जाय. आमकां सोल्युशन दिया. आतां खूब जाले, अती जाले, चड जाला. सांगा साहेब. हांव कितें करता, हांव म्हज्या कलेक्टरा कडेन उलयतां आनी जे कितें डिसिजन जाता पळय न्ही, वेदर इट इज गोइंग टू द हायर ऑथॉरिटी सो दॅट माय कलेक्टर वील टेल मी एज लॉंग एज दीस पर्टिक्युलर इश्यू इज कन्सर्न. आय हॅव ऑलरेडी पास्ड इट ऑन टू द कलेक्टर. So I will just meet the collector and accordingly I will let you know. Give me 15 days time. सर एक काम करता आख्खे गोवा बंद करता सर. आम्ही स्टेक होल्डर येयल्या तुझ्या दारान येवन बसता 15 इंच म्हणून बसता. सर एक काम कर, तुला बोलून दिले आम्ही अंगूर बसता 15-2 महिने बसता. आमच्या गोयच्या लोकांना घेताना बसता. आमच्या गोळा बंद करता सर. टाइम दिला आम्ही काय दिता. एक प्रश्न आहे माझा. आता सेक्शन अंडर सेक्शन 4 नोटीस कोणी काढलेली? तू काढलेली का नॉट बॉर्न काढलेली? कलेक्टरना मी काढलेली नाही. JMR कंपनीकडे जमीन एक्वायर कोणी केल्या? तुमच्या अंडर सेक्शन 4 डेप्युटी कलेक्टर ऑफ पेडणे त्यांनी काढलेली. तुम्ही आता नॉर्थ गोवाचे त्याची कसे घालता तुम्ही? मुख्यमंत्री जाणून बुजून थंय गेला तो. पूण जमीन एक्वायर करता असताना त्यांचा विचार तरी करूंक जाय आसलो. शेतकऱ्यांक फंडान घातले आणि JMR कंपनी आता माफ केलं 511 कोटी. 511 कोटी माफ केलं न्ही. इतले खबर आसून त्यांचे 200 रुपया तुम्ही वाडयतात, 80 रुपया आसूं. त्याच्यापेक्षा जो लॉसान जो एअरपोर्ट जो वयता आमचो तेजे कडल्यान आमी गोंयकार आमकां दियात तो आमचो. आमी चलोयात न्ही. आमचे भुरगे बेकार आहात पळय. 100 रुपयांसून 80 रुपयाचे ऍटलिस्ट गव्हर्मेंटान करूंक शकता. 511 कोटी तांकां तुम्ही माफ करता. आणि पळय साहेब कशें आसा, मुख्यमंत्री वेळोवेळी फटयता. असेंब्ली चालू आसतना मुख्यमंत्र्यान ह्या टॅक्सी भावांक आफयल्ले. तुमचो विषय असेंब्ली सोंपच्या पयलीं काबार करता म्हटलेलो, बरोबर. असेंब्ली सोंपली, आता व्हडले तेंचे मंत्रिमंडळ बदल जावपाचे आहा, पण आमचो काय टॅक्सीचो विशय काय सेटल जायना. सो मुख्यमंत्र्यान आमच्या कडेन मेसेज कन्वे करपाक जाय की आपण पेडणे येता की येना तो. जेव्हा आम्ही मेमोरंडम दिलो सीएमाक फाटल्यासून मेळून येयले. आमी जेन्ना असेंब्ली चालू आसली सीएमान आमकां सगळे असोसिएशन दिला, इन्क्लुडींग टॅक्सी ड्रायव्हर सगळे आसले बरोबर. बिफोर असेंब्ली सेशन एंड हो प्रॉब्लेम सुटावो जातो. त्याच्या उपरांत आपण हे मेमोरंडम दिलो 48 hours काम करता. तुम्ही काय करपाक जर 48 hours टायम दिला तरी तुम्ही इशू करून वचना जाल्यार आमी आमचो हडताल करतले. आणि याच्या पुढे ना तर करिना जाल्यार ऑल गोवा बंद करते म्हणजे ती आमकां आमी सांगलेलें म्हणजे जेन्ना स्लो बाय स्लो वाडटलो ना वाडयत नाही. तुम्ही करतना आमी वाडयत नाही. स्लो बाय स्लो वाडटलो. सध्या परी सर आम्ही शांततापूर्वक चालू आहा. आमचे अशेंच दवरात आमकां शांततापूर्वक आमी आमच्या गोंया बंद आसूंक दाखयना. फाल्यां जर आमी ट्रिटमेंट करीत गोंया बंद
करतो आम्ही. मुख्यमंत्री सांग आपण फाल्या येता आयज दिल्ली गेलो न्हू येता केन्ना येता तें सांग तेन्ना फाल्या येता गॅस प्रायजर मिटींग घेवया हाजे विशीं मुख्यमंत्री येता ताचो पयलीं आता एअरपोर्ट हो प्रश्न टॅक्सीकाराच्या मर्यादेत उलोवंक ना. हांगर आयज आमचे टुरिजम सगळे येयले फाल्यां प्रॉडक्ट जातलो आमचो व्हडलो जातलो. आता एअरपोर्ट बांदिश्ट पयले गव्हर्मेंटान लोकांक कितें सांगलें एअरपोर्ट बांदिश्ट पयले लोकांक सगळे प्रॉमिस केलोले ते कित्याक जालें ना फक्त गोंयाकच प्राधान्य म्हणून सांगलेलें महाराष्ट्राच्या तेन्ना सांगू ना GMR येतले म्हणून तेन्ना कांय सांगूंक ना. सो आयज हो इश्यू कित्याक लागून जाला आमकां कॉन्फिडन्स दिना सगळे बायलांक दिता मरे आमी खंय पट करपाची इतलो पळय इतलो आतां टॅक्सीवाले येयले आनी शेक म्हणून सगळे हांगा आनी आमी फूल सपोर्ट करता तेका आनी हांगा न्हू तांचे गोंयांत तरी जालें न्हू सगळे म्हणटा आमकां न्हू पयले आमकां प्रॉमिस कितें केलें एअरपोर्ट बांदून ते पयले जावपाक जाय ते सगळे पयले सारखे जावपाक जाय. आतां तुमी टॅक्सीवाल्यांक ब्लू टॅक्सी घेवपाक लायक सगळे घेवपाक जाय हेंकां कावंटर गांवच्या लोकांक कावंटर ना भायल्यांक कावंटर दिता तुमी कितें सगळें इतले कावंटर भायल्यांक हे कावंटर न्हू सगळे आमचे गांवच्या भान तेंकां येवपाक पयले कावंटर जावपाक जाय हे आतां चोय हांगा जाला पूण हे आल्या एस्कुलेट जाले न्हू हे परिस्थिती जाले न्हू जाल्यार एअरपोर्ट बांदून पयले ते जावपाक जाय गव्हर्मेंट सरकारी लिगल मीडिया सगळे गव्हर्मेंट चलता ते लिगल हो इनलिगल तुम्ही सांगा सर गव्हर्मेंट जी वयर काउंटर हे करून गाडी मारता क्यू सिस्टमात लिगल हो इनलिगल तुम्ही सांगा सर तुम्ही सांगा तुमच्या जवळ लिगल हो इनलिगल मागीर आम्ही कितें दुसरें डिसिजन घेता सर जर गव्हर्मेंट लिगल म्हणटा आमकां जर सराउंडिंग गावाचे काउंटिंग तुम्ही डिसिजन दिया सर कितें आहा तें गव्हर्मेंट लिगल हो इनलिगल आन्सर दिया सर लिगल हो इनलिगल आन्सरच नाका बरोवंक जाय. तुम्ही आता एक सांगा आम्ही हांगाच सर एग्रीगेटर कोण भरून येईन आमच्या भुरग्यांनी कशी भरून येते सर एक काम गोवा माहिती तरी आलाच सर आम्ही हल्ले हालचे ना तुम्ही एग्रीगेटर यू आर प्रमोटिंग एग्रीगेटर यू आर प्रमोटिंग एग्रीगेटर ऑल द टाइम आणि आताच आमकां सगळ्यांक जेलीन दवरा सगळ्यांची जेवणां ती आमची आमी फॅमिली काढून जेलीन दवरता 15 दिसांनी जेवणाची सोय करा सर आमी रावता 15 दीस रावता सर उपाशी रावता तुमची जेलीन एक काम करूया सर यांच्यानी आमचे टॅक्स मारला आम्ही माफिया म्हणून आणि याच्या बद्दल माफियागिरी करपाक प्रवृत्त करतात कोण हांगसर एक मिनिट
वचन निवडणूक आयोग. 2 वरां टायम कितें अर्दे वर पुरो एक जायत आमकां एक मेरेन आमकां सांगा कितें ती त्याचा काउंटर असा गोवा माणसाचो ताका सांग तुका जे बरोवन दिल्ले आहा जाल्यार दाखय म्हणून सांग. अरे गोवा मॅच काढून मुळेच आम्ही रावतले म्हणून सांग कितको रेव्हेन्यू मेळो दाखय प्रत्येक टीव्ही वाटत 100 रुपया काढतात कितके मेळा दाखय सर अकाउंटबिलिटी आसा तुझा जीवन एक आमचो विषय मुख्य असा कितें की ते तेंच्यांनी सेटल करतले आमकां उलोवपाचें ना कित्याक लिंक रोड सुद्दां आसा पळय सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या लिंक रोडाचेर GMR टोल पोहोचोवंक शकना कळ्ळें ते फुडले विशय आसा पयलीं आमचो जो विशय आसा पळय सर कशें जालां GMR हो तुमच्या गव्हर्मेंटाचो जावंय जालो हांवें सांगला हो जावंय तुमच्या गव्हर्मेंटाचो म्हणून तुमी आयज काय उलयना पूण आयज उलयात तुमकां मागीर भितर घालचें पडटलें मारा कांय इशू ना मारपाक शिवाय सोडचें ना आनी एक डिमांड आमी सराक सांगला आमचो आनी एक जेन्युअन डिमांड आसा PSI सस्पेंड करपाक जाय म्हणून सो PSI म्हणजे सस्पेंड करपाक जाय सो आमचो मेन डिमांड आसा आनी हांव ताका सोडचो ना ते PSI सस्पेंड करपाक जाय एक बॅड वर्ड पयली आनी हांवें सीएमाकूय हे केला पण त्या PSI सस्पेंड केल्या शिवाय हांव कितें रावचो ना म्हाका भितर घालूं येता त्या PSI सस्पेंड करपाक जाय 5 वर्सां जालीं आमकां आपयता व्हरता सांगता आनी उलयता तू उलयता काय उलयना किरा काय बोलता आता तुमच्या मेमोरंडम प्रमाणे नंबर 1 पॉइंट राव रे उलोवन रे सरा उलोवन रे लोकल सर ऐकून येता मरे हय बरें आता तातूंत तुम्ही टोटल 6 डिमांड मांडले. नंबर 1 डिमांड म्हणतो वी हॅज लोकल ऑफ मोपा पेमनेम सन ऑफ सॉयल डिमांड लोकल टॅक्सी काउंटर फ्री ऑफ कॉस्ट as we have sacrificed our ancestral forefather land for this airport. Number 1 demand. Number 2 demand immediate rollback of exorbitant parking charges and arrival pickup charges which are allegedly hiked without considering the local authorities. तुमका सांगपाक खुशी भोगता की नंबर 2 पॉइंट ऑलरेडी जालो ना सर सेकंड पॉइंट दाखवा सर सेकंड आता उलटा ऐका मरे ऐका रे सर अरायवल अँड ड्रॉप सर सारको वास पॉइंट वास सारको तो ओके हांव आता ऐकात ऐकपा आता लेटर हॅव डायलॉग न्ही आता पार्किंग चार्जेस कमी जाला अरायवल चार्ज अरायवल अँड पिकअप चार्जेस आता सर अरायवल अँड पिकअप चार्जेस सर आता नंबर पॉइंट प्रमाणे ऐकाय ओके नंबर पॉइंट 2 बद्दल तुमकां बरोवन द्या म्हणटाले तुमी ऐकाय सर कोण GMR बरोवन दितलो काय तू दितलो ऐक रे बाबा सांगता रे बरोबर सर उलय अच्छा आता सध्या तुम्ही सपोज आमच्या डेप्युटी कलेक्टरान सपोज सांगले की बाबा हो 80 रुपीज 200 रुपया परत गावपाना विदाउट ऐका सर पिकअप सर फॉर पिकअप ऑल्सो द्यायचे 200 रुपीज ऐकात आम्ही हांगा कितें सॉर्ट आउट सॉल्युशन करपाक सो इमिडिएट जो तुमचो डिमांड
मी बाबा ऍक्टिव्हिस्ट आमचा खबर ना ओके आता पळय आज डिस्कशन आशिल्ले पॉयंट नंबर 2 बद्दल आता तुमकां बरोवन जाय न्ही जाल्यार डिबेट गेट बरोवन आमी फुडें करतात तुमकां इंटरमिडिएट बरोवन दिवपाक जाय जाल्यार जो पर्यंत गांववाल्यांक कन्सिडर केल्या शिवाय परत ते रेट वाडपाना ते बरोवन हांव डेप्युटी कलेक्टर रिक्वेस्ट हांव बरोवन दिवपाक शकता डोंट हाय गायज बिकॉज काल कितें जालें काल देर वॉज अ मिटींग wherein Honorable CM of Goa, local MLA प्रवीण SP आम्ही सगळे आशिल्ले तुमच्या गांवच्या लोकांचे मत जाणून Honorable CMन तांकां इमिजिएटली डायरेक्शन दिलें म्हज्या हुजेर हांव कन्सल्टिंग मी यू कॅनॉट इन्क्रीज दीस वॉज अ वर्डिंग ऑफ Honorable CM and then he told that reduce this before I leave the airport. So within 10